नमस्कार हांव एडवोकेट प्रतिमा बेत्सिकुतिनो म्हजे सांगाती आसा म्हजे बरे इश्ट बाब मिशू डिकोस्टा फ्रॉम सांगे, म्हजे इश्ट बाब एंटनी डिसिल्वा फ्रॉम आंबेली वेली, तशेंच म्हजे इश्ट वरुण आलेमाव फ्रॉम बेनावली आनी माय सेल्फ फ्रॉम नावेली. आमी हांगासर आसा पवित्र भुमीर लोहया मैदानाचेर एक उलो मारपाक. हो उलो जावन आसा फाल्यां सांचे 6 वरांचेर हे लोहया मैदान जे आसा मडगांव हांगा आमी मागतात गोंयकारां कडेन, सालसेटाचेच लोक न्ही, सगळे गोंयकारां कडेन ऑल द लायक मायंडेड रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन एंड कास्ट ऑल टुगेदर टू कंडेम वॉट हॅज हॅपन ऑन द 18th एप्रील. एवरीबडी नोज गौतम कट्टरान तिलक मैदानाचेर एक डेरिगेटरी स्टेटमेंट काडले आनी हे रिपिटेडली जावपाक ना. आमचो गोंयचो साहेब तो आमचे सगळे गोंयची जनता कोणीय जावं खंयचे धर्माची सगळी आमी गोंयचे साहेबाक आमचे पेटोवन मागता. सो आमी 48 आवर्स जे दिल्ले साऊथ हेडक्वॉर्टर्सान, साऊथ पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान SP कडेन म्हजे कंप्लेन लेटर्स गेल्या, वॉरनाचे गेल्या, फाल्यां बेशूचे वतले. सो आमचे सगळ्यांचे जे गेल्ले आमी अल्टिमेटम दिल्लो स्पेशली हांवें वॉरनाक की 48 आवर्सां भितर ताका धरून हाडपाचो म्हणून, जे जावना. सो आमी आतां फाल्यां जशें आमच्या बिशप बाबान आर्च बिशपान आमकां मेसेज दिल्या की लेट्स प्रोटेस्ट इन हार्मनी वील कितें म्हणलां तेणें द पीस एंड लव एंड हार्मनी. सो सिन्स वी आर गोईंग इन द हार्मनीस वे we are calling all the Goans, जावं ते नावेलीकार, जावं ते वेली, कुंकोली, बेनावली, जावं ते सांगे, जावं ते फातोर्डा, जावं ते मडगांव, जावं ते नुवें, कुर्तोरी आनी सगळे क्रॉस द ऑल 40 कॉन्स्टिट्युन्सीज लोकां कडेन मागता जे सांत फ्रांसीस झेवियराक पेट्रोन म्हणून मानता तेणी फाल्यां सांचे 23rd एप्रील फाल्यां 23rd एप्रील सांचे 6 वरांचेर सगळ्यांनी एक कॅन्डल घेवन येवचे. We will be starting our candle light from the Loya Maidan, outside Loya Maidan garden. We'll be taking the peaceful protest of candle march downwards municipality कडे वयतली आनी आमची प्रोसेशन काबार जातले साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा कडेन. हांव मागता सगळ्यांनी आपले सगळे भेदभाव सोडचे. देर इज नथींग, सगळे कोणी जावं ऑल द पार्टीज, जावं ते काँग्रेस, जावं ते गोवा फॉरवर्ड, जावं ते आम आदमी पार्टी, जावं ते RG, जावं ते इवन BJP पीपल और MGP जो तांकां दिसता की आमचो गोंयचे साहेबाचो अपमान केला तेंच्या कडेन हांव मागता. तशेंच हांव स्पिरिच्युअल गुरुजां कडेन देखून मागता प्लीज कम टुमॉरो ऑन 23rd एप्रील at 6 PM in the evening outside Loya Maidan. We will recite some prayers and then we will start with a peaceful candlelight march. देव बरें करूं. 6 वरांचेर हांव मागता म्हज्या मोगाळ सांगेचे, सावडेचे, कुडचडे, केपें ह्या एरियेच्या लोकां लागीं, आख्ख्या गोंयच्या लोकां लागीं की आमी आतां वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर व्हरोन कंप्लेंट्स फायल केली आहा. फाल्यां सकाळीं 11:30 वरांचेर आमी सांग्यारूय कंप्लेंट फायल करतले. पूण ताचे उपरांत सांचे 6 वरांचेर जे भाशेन 48 आवर्स पयर जावं बाय प्रतिमा सर एंटनी जावं बाब वरण आलेमाव आनी दिल्ले तें आमी पावले ना. पूण तेन्ना 48 आवर्स ऑलरेडी फाल्यां सकाळीं काबार जाता. पूण फाल्यां सकाळीं लोकांक आमी आपोवपाक सोदना, कारण हीट वेव आसता, गरमी आसता, टेम्परेचर हाय आसता. हे लोकांचे चिंतून आमी पिसफूल कॅन्डल लायट मार्च फाल्यां सांचे 6 वरांचेर लोहया मैदानाची आमी सुरवात करतले. एक देवाची गायनां गायून जावं एक बारीकशें प्रेयर मीट करून आनी पुलिसांक विचारपाक की आतां 48 आवर्स जावन गेली, आयज पासून जो हो एक हॅबिच्युअल ऑफेंडर जो समाजाक घातक आहा, ज्या मनशान सान फ्रांसीस शायर आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर गोंयान येवन उलयला, गोंयान येवन उलोवपाक ताका कापस्ताद जाली. गोंयचे आमदार मंत्री बसलेले आसतना गोंयच्या साहेबाचेर क्वेश्चन करपाक, अशे नाकाले आरोप करपाक ताणी कापस्ताद केल्या. अशा मनशाक गोंयाक अरेस्ट जावपाक जाय. आनी दुसरो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसतलो, ज्या भाशेन मनोहर पर्रीकरान मुतालिकाक बॅन केल्लो त्या भाशेन असले कट्टर फट्टर जे कोण आहा हांकां कंप्लीट बॅन गोंयान जावपाक जाय. सगळ्या लोकांशी जाता तेमी लोकांनी येवचे. सांग्यार इकरांक आसतले तो सांग्यार आनी सरावंडींग सांग्या वयले लोकांनी ज्यांच्या लोकां कडेन जाता तेमी सांग्यार पुलीस स्टेशनार येवचे सकाळीं. सांजेर म्हणल्यार पत्ते मडगांव आसा 6 वरांचेर, मडगांव एंड द सरावंडींग एरिया नियर कोणा कडेन जाता तेमी हांगा येवचे. तेज्या उपरांत 27 तारखेर 4 वरांचेर दिल्ली एंड सरावंडींग एरियान आसतले कुंकोळे पुलीस स्टेशनाचेर. सो अशे तरेन जायते कडेन आहा आनी हांवें आयकलां ते प्रमाणे फाल्यां वास्कोय आसा सकाळीं. सो सगळ्यांनी जाता ते भाशेन सगळ्याक वयचे आनी हे सगळे बारीक बारीक जोमे जावन एक मन जालें म्हणटोच, जरी तर सरकार आमचें आयकना, जरी तर हो खट्टर अरेस्ट जायना जाल्यार एक दीस येतलो
जेन्ना हे सगळीं प्रोटेस्टां एमेलगेमेट जातली आनी त्या दिसाक सरकारान कोणाचोच गुन्यांव करचो न्ही आनी बरे भाशेन पिसफूल प्रोटेस्ट जावं पासून कोणेच पुलिसेनी नाका आसलेली आडगायो आनी नांडगुळाय करप ना. आमी पिसफुली वयता, कोणांनीच आमकां आडावचो न्ही. आमचो हक आसा उलोवपाक, आमचो हक आसा टू गेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीस पॉयझन दॅट हॅज एंटर्ड इन टू गोवा. लोकां कडेन ते भाशेन एक गोंयकारा कडेन आलया सोआ आमी लोया मैदाना कडेन आमी सगळे मेळटले. वी वील हॅव अ पीसफूल प्रोटेस्ट अप टू द SP's ऑफिस एंड वी वील सबमिट another memorandum to the SP as to why till now the Goa police 48 hours झाले अजून तक दोलना. एकू मेसेज ऑफ पीसफूल ऑफ प्रोटेस्ट सारको पीसफूल आसतलो आनी एक अपील सगळे पॉलिटिकल पार्टीज इरिस्पेक्टीव खंयची पार्टी तुमी हिंगा तुमी जेन्ना हालेतले AI गोंयकार म्हूण येयाय तुमी. आय एम इवन रिक्वेस्टिंग द कॅथलीक MLAs इन द BJP पार्टी सेंट फ्रांसीस जावेरान तुमकां देखून सांबाळा, तुमगे फॅमिली देखून सांबाळा. सगळे क्रिस्तांव MLA जे आहे BJP आनी मिनिस्टर तुम देखून आय गोंयकारा दाखोय तुम गोंयच पासो तुम कितू वावरूताय ते आनी गोंयचो साहेब तुमचे पासत कितू वावरूल तो. सो इट्स एन हंबल रिक्वेस्ट, प्लीज कम टुमॉरो and let us together unitedly have this peaceful protest.